कुडचडेंच्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या अकाउंट होल्डरांक लाखांनी रुपयाची तोपी घातिल्ल्यान तन्वी वस्त आनी बँक मॅनेजर आनंद जाधवाक पुलिसांनी अटक केली. उपरांत तांचे नवे प्रकरण उक्ताडार येत रावले. केप्यां कोर्टान मॅनेजर आनंद जाधवान जामिना खातीर अर्ज केल्लो, मात ताचो अर्ज भायर आयल्यान परतून एक फावट उच्च न्यायालयांत जामिना खातीर अर्ज केलो. उपरांत उच्च न्यायालयान जाधवाक 25,000च्या बॉन्डाचेर सशर्त जामीन दिलो, मात तन्वी वस्त अजूनय न्यायालयीन बंदखणीत आसा. आणि आज जी अपडेट केली आसा जे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियेचो फ्रॉड जे अपराध केस आज केसी अरावंड 2 म्हयने 5 दीस जाल्ले आसा. जो हेका रिलेटेड केस एक म्हळ्यार मॅनेजर आनंद जाधव आनी दुसरे तन्वी वस्त सारक्या लोकांक केसी आशिल्ली. केस चालू आनंद जाधव मॅनेजर ताका हे केसींतल्यान सध्या बेल मेळ्ळी आसा, कंडिशनल बेल आसा. काल जे केस हायकोर्टाक घातली, हायकोर्टान सगळी ताका काल रिलीज केल्ले आसा. एक 7 दीस ताका कंटिन्युअसली पोस्टींतल्यान दोन 25,000 बॉन्डाचेर काल ताका बेल मेळ्ळी आसा. आनी ते तन्वी वस्ताचे सध्या सुरक्षेत कस्टडींत आसा. आनी हे एक केसीचो मोठो निर्णय जाल्लो आसा तो आनी जो मॅनेजर आसा सेंट्रल बँक ताका बेल दिल्ली आसा, कंडिशनल बेल. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेंच्या केसांत पयलें.